ओके. आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे काल एक आरोप झाला म्हणजे दोन्ही तुमचेच पक्ष सभापती आणि गोविंद गावडे यांच्यामध्ये की अशें म्हणजे तुमकां खबर आसा कितें आरोप जाले कितें कशें तुमी ह्या प्रकरणाकडे पळयता कित्याक अशें कल्चर बीजेपीन पयलीं केन्ना अशें नासलें की थेट आरोप अशें जावप अशें. एक आसा की दीस इज अवर फॅमिली म्हणजे आमच्या घरातलो विशय आसा आनी त्यामुळे ते विशय तसो सेन्सिटीव विशय त्यामुळे तसो हाताळूं जाय तो तेन्ना हांव आमचे मंत्र्या कडेन उलयतलो आनी आमच्या सभापती आनी मागीर तो विशय आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन म्हाकाय उलोवपाक मेळूं ना पयलीं तें जाणून घेवन मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी आमच्या हातूंतल्यान तो विशय आमी सेटल करतले कितें आसा तो उलयतले. आनी तुमी तेजो कॉग्निजन्स घेतला? हय आमी उलयतले दोनूय हांचे कडेन आमचे मंत्र्या कडेन उलयतले आनी सभापती कडेन उलयतले आनी मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तो विशय सोंपयतले. मुख्यमंत्र्याची म्हजी भेट जावना कारण हांव गोंयांत आयलो आनी मुख्यमंत्री दिल्ली पावले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन ते सेटल करतले कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे मतभेद बी कितें काय उरता ते विल ताजो इफेक्ट लोकसभेर बी जावपाक ना कांय जावचें ना कारण कितें आसता ते बारीक बारीक विशय आसता तशें एका घरान आसतकच वेगवेगळे थोडे आसतात ते फक्त ते भायर आयले ते मातशें चुकीचें जालें पण त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलोवन आमचो तो विशय सेटल दोगूय आमचेच मनीस आसात आनी आमचो विशय सोंपयतले आमी कांय चिंता मुख्यमंत्री वील हँडल इट. आर्ट एंड कल्चराचो फंड 26 लाखां वयर ऑड लूट जाला म्हणून आनी हो आरोप केला सभापतीन माननीय सभापती रमेश बाब तवडकरान आनी थंयच्या लोकांनी काणकोणच्या गांवडोंगरीच्या थंयच्या लोकांनी सरपंचांनी प्रूफ दिला RTI मागून कितलेशेच कार्यक्रम जावन आसतना 26 लाख सुमार लुटल्या म्हणून आनी हाजेर वादावाद सभापतीचो आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडेचो वाद चालू आसतना एक शॉकिंग स्टेटमेंट आयलो तो गोंयचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद बाब तानावडे हाचो की ताणें म्हटलें हो तांचो इंटरनल मॅटर म्हणून आनी हो तांच्या वादा परस हो शॉकिंग स्टेटमेंट आतां सगळ्या कलाकारा खातीर आनी सगळ्या सामान्य मनशा खातीर. हो इंटरनल मॅटर कसो आसपाक शकता? हो कितें तुमचो घरा कडचो पयसो न्ही, हो आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो जो देश आमच्या राज्या खातीर वापरता कले खातीर वापरता हो योग्य तरेन वापर जावपाक जाय. जर कले खातीर तो दिला जाल्यार ते ऑर्गनायज जावपाक जाय फटीकपणां करून दलाली करून हो सोंपपाक जायना आनी तुमी म्हणटा हो इंटरनल मॅटर हो इंटरनल मॅटर जावपूच शकना कारण हाजेर खरें म्हटल्यार FIR जावपाक जाय हाजी इन्क्वायरी जावपाक जाय ते पयशे रिकवर जावपाक जाय त्या भायर ज्या लोकांनी अशा पद्दतीन फ्रॉड केला जाल्यार ते डिबार जावपाक जाय